Just imagine. जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन स्वागत मोगाळ इष्टानो. जस्ट इमॅजिन इज ऑल अबाउट 3 E's. Yes, 3 E's. And what are they? Kindly elaborate, Angle sir. One is, सांगता entertainment. the second is, Entertainment and the third part is also entertainment. फायनली नरेंद्र मोदी प्राईम मिनिस्टर जालो. शपथविधी समारोह व्हडा दिमाखान जालो राष्ट्रपती भवनाचेर. आणि ह्या समारोहाक शपथविधी समारोहाक बीजेपीच्या लिडरांनी एक गजाल खुलेआम कबूल केली, मान्य केली, जे ती इतलो ते हय ना म्हणटाले. ऑलमोस्ट सगळ्या बीजेपी लिडरांनी धरून नरेंद्र मोदीन मान्य केले की ते संघाचे मंत्री, सरकाराचे न्हू खंय, संघाचे. मैं संघ का मंत्री सगळे. नहीं, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में, मैं राजनाथ सिंह, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं सुषमा स्वराज, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं नितिन जयराम गडकरी, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं उमा भारती, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं गोपीनाथ मुंडे, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं कलराज मिश्र, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं अनंत कुमार, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं रविशंकर प्रसाद, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं नरेंद्र सिंह तोमर, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं जुएल ओराम, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं राधा मोहन सिंह, मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने, मैं थावरचंद गहलोत, संघ के मंत्री के रूप में, मैं स्मृति जुबिन ईरानी, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन, मैं संघ के मंत्री के रूप में. थोडे असले ते बीजेपीचे मंत्री न्हू, म्हणजे शिवसेना आणि दुसरे एनडीएचे सगळे अलायन्स असले पळय ते, पण तेच द बीजेपीचे पळोवन आपुणूय संघाचो मनीस म्हणपा लागला. आपुणूय मैं भी संघ का मंत्री हूँ, म्हणजे ओल्या बरोबर आता सुकें जळपा लागला. मैं रामविलास पासवान, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं अनंत गंगाराम गीते, मैं संघ के मंत्री के रूप में, मैं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में. पण थोडे असे मंत्री असले जेंका आपूण संघाकडे कनेक्टेड ना असे दाखवून दिवपाचे असले. आपूण संघाचो मनीस न्हू अशें तांकां दाखवून दिवपाचें असले. तेंच्यांनी इंग्लिशीन भाशण केलें, इंग्लिशीन शपथविधी केली, सेफ सारके. I M Venkaiah Naidu discharge my duties as a minister for the union. I D.V. Sadananda Gowda, that I will faithfully and consciously discharge my duties as minister. Najma Akbar Ali Heptullah, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the union. I, Menaka Sanjay Gandhi, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for. I do swear in the name of God. Please tell your name. Tell your name. Oh, I, Ashok Gajpati Raju Pusapati, discharge my duties as a minister for the union. I, Harsimrat Kaur Badal, discharge my duties as a minister. पण सगळ्यान व्हडली घॅस केली ती भाऊ श्रीपाद नायकान. शितादी मीट केले म्हणटा पळय तशें. क्लायमॅक्स फायटींग पयलींच दाखयली आनी पिक्चर मागीर स्टार्ट केलें. कितें? मैं श्रीपाद यसो नाइक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय पहले वो ऑफिस का ओथ लीजिए. मैं श्रीपाद यसो नाईक. आणि हांगासर आझाद मैदानाचेर जायंट स्क्रिनी घातलेल्यो मित्रांनो, जायंट स्क्रिनी. IPLचे काडल्यान हांगा
मडगांव लोहिया मैदानाचेर जायंट स्क्रीन घातलेली. शपथविधी समारोह पळोवपाक खूब लोक जमलेलो. जेन्ना भाऊ हे गुफप केले भाऊन हे तेन्ना BJP वाल्यांनी कशी वेळ मारून येली ती पळया. लोकांक कळपाक सुद्धा दिवंक ना की भाऊ श्रीपाद नायकान व्हडले ब्लंडर केले म्हणून. वेरी स्मार्ट लॉयन्स. व्हाट अ मीडिया मैनेजमेंट. लवली. राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय पहले वो ऑफिस का श्रीपाद भाऊन चूक करता, रॉंग ब्लंडर करता म्हटल्यार हांगा फोक सुरू केलो सोमतो. लोक बाबडे बाण सुरसुऱ्यो आनी नारिंगां पळोवपाकूच उरले. श्रीपाद भाऊच्या ब्लंडराचेर कोणाचें लक्ष गेलें ना. पण चड गर्दी जाली ती जायंट स्क्रिनीचेर दामू नायकाचे पिक्चर दाखयले पळय तेन्ना. दामू नायकाचे ते अवॉर्ड विनिंग परफॉर्मन्स पळोवपाक घे लोकांच्यो झुमड्यो. पयस पयसच्यान लोक मोटरसायकलींनी दामूचे पिक्चर पळोवपाक येवपाक लागले. जशे पयलीं बेळगांव वयताले पळय गाडयो करून, तशे लोक गाडयो करून गोंयाच्या कान्या कोपऱ्यांसून दामूचे पिक्चर पळोवपाक पणजे येवपाक लागले. हांव सायबा पणजे वयता, हांव सायबा मडगांवां वयता, दामूच्या फिल्माक वयता, दामूच्या पिक्चराक कार्यकर्त्यांची गर्दी. पिक्चर स्टार्ट जाले. दामूची एंट्री जाली. लोक मंत्रमुग्ध झाले सामके. किती रे गो तू जाऊ उजवाड पडलो घोवाच्या तोंडार. शो हाऊसफुल. बसपाक जागो ना. लोक मेळटा तेच्या मांडयेर लोक मेळटा थंयच्यान पळोवपाक लागले. गेटी कडेन उबे रावन, कोण खंय झाडार उबो रावन, कोण बिल्डिंगेन उबो रावन. ओ व्हॉट अ परफॉर्मन्स बाय दामू नायक. पीपल वे एन्जॉयिंग दामूज परफॉर्मन्स. दामूचो परफॉर्मन्स पळोवपाक खुबशे लोक भायर उरले. तांकां सिटां मेळिना. विजय सरदेसाय सुद्दां आझाद मैदानार पावलो. इवन ही कुडंट रेजिस्ट. ही वॉज रेडी टू गेट क्रॅश. दामू न्हू मायकल जॅक्सन. विजय कितें बोवाळ करीत म्हणून ताका पिक्चर सोंपसर पुलिसांनी आपल्या ऑब्झर्वेशनान दवरलो. जस्ट इमॅजिन. शर्मत दामू नायकाचे पिक्चर आयज हांगासर दाखयले पळय. कितें म्हणपाचें आसा तुका. एस्पेशली तो सीन जितून दामू नायक हिरोइनीक उखलता आनी गोल गोल घुंवता. मायंड ब्लोईंग एपिक सीन सारको. आमचेच न्ही जाल्यार संपूर्ण भारत देशातल्या सगळ्या लोकांचे स्वप्न आज साकार जाता. आणि विजय सरदेसाय जो हे पिक्चर पळोवपाक जबरदस्तीन आझाद मैदानाचेर घुसपाक पळयतालो, तेका पुलिसांनी अरेस्ट केलो. तेजेर तुजें कितें रिएक्शन. कितलो तेंप जालो ह्या आयच्या दिसाची आमी वाट पळयताले. ओके, दामू भशेन विजय सरदेसाय हाका हिरोईन उखलपाक जातली. कॅन ही डू इट. विचार सुद्दां करपाचो ना. And now, ladies and gentlemen, I present before you another splendid performance by a hot, gorgeous and stylish Noxy. कितें मेकअप, कितें आर्टिस्ट, कितें कॉस्ट्यूम, कितें परफॉर्मन्स. मायंड ब्लोईंग सामकें. नॉक्सी त्या माजराचें नांव. तुमी कितें दवरलें सनी लिओनी. जस्ट इमॅजिन फॅमिली विवींग प्रोग्राम. आमकां पर्वरेचे नीला जोशी हाणें हो व्हिडिओ धाडलेलो. आनी तुमच्या कडेन असो व्हिडिओ जर आसत, कितें कॉमेडी बी असो आसत, जाल्यार तुमी म्हाका धाडूंक शकता. म्हाका फेसबुकार इनबॉक्सान धाडा, मागीर हांव दाखयतां. तसो बरो आसत जाल्यार. जस्ट इमॅजिन. M for
मँगो बी फॉर आणि बी फॉर कितें? बॉम्बे. एम फॉर मोदी आणि बी फॉर भागवत. अजून ह्या सरकाराचो प्रभाव त्यांच्याच मंत्र्यांचेर पडोंक ना काय कितें? जावं तांकां 100 दीस जाय आसता. सांगला न्हू मोदीन 100 दिन 10 पॉइंट प्रोग्राम. आसूं सोडून दी इश्टानो, खूब जालें. मातसो एक ब्रेक घेवया. Just imagine.